आमच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस Biri Biri Paws Season 4. नमस्कार. दायची वर्ल्ड टीव्ही चॅनल आणि कविता ट्रस्ट हांणी आयोजीत केल्ल्या तशेंच थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र हांणी जोडपालव दिल्ल्या भिरी भिरी पावस सीझन 4 12 वर्सां सकयल्या पिरायेच्या गटांत ह्या ऑडिशनांत तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान येवकारतां. आमच्या मदीं ह्या ऑडिशनांत ज्युरी म्हणून लाभल्यात नामनेची साहित्यीक कवयित्री नूतनबाई साखरदांडे. मॅडम, तुमकांय हांव मना काळजांतल्यान येवकारतां. सिजनाक ह्या आमकां उत्कृश्ट असो प्रतिसाद मेळ्ळा. नवी पिळगी नवी तरणाटी कोंकणी भाशे कडेन वळटात ते पळोवन खोस भोगता. ह्या माणकुल्या भुरग्यांक तांकां एके तरेची माची दायची वर्ल्ड आनीक कविता ट्रस्ट हांणी मेळोवन दिल्ली आसा. ह्या भुरग्यांक मुखार काडपा खातीर तांचो हो यत्न सदांच फळादीक लागला आनी मुखारय लागतलो. पळोवया मुखार ह्या माणकुल्या भुरग्यांक आपली कला सादर करतना. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. ल्हान भुरग्यांची उमेद पळोवन दर एकल्याक दिसतलें की परतून आपणें भुरगेपणांत वचचें आनी भुरगेपणांतले दर एक खीण जगचें. ह्या माणकुल्या भुरग्यांक पळोवन म्हाकाय तशेंच दिसता. फुडलो सर्तक आमचे मुखार आसा. जाणून घेवया ताचे विशीं ताचे कविते विशीं. शण्या, तुजें नांव कितें? अद्वैत शाह. अद्वैत शाह. आनी तूं खंय रावता? हांव परवरी रावता. आनी कितलेक शिकता? हांव 5वेक शिकता. 5वेक शिकता. शाळेचें नांव कितें तुज्या? ग्रीन मेडो स्कूल. नायस. आनी आयज तूं खंयची कविता सादर करतलो? हांव कविता बायेचो पाय सादर करतलो. आनी ही कोणे बरयल्या? रश्मी रथी. गूड. आनीक तुका कितें आवडटा? म्हाका शिकपाक आवडटा. फक्त शिकपाक आवडटा, खेळपाक आवडना? खेळपाक बी आवडटा. आनी कितें खेळटा तर तूं? मॉडलां बी करता. अरे नायस. वाव. बरें, सुरवात करया मरे. हय. हां. कवितेचें नांव बायेचो पाय. रातचे बायेक पडटा सोपन, पायच्या गोपान बसताली पोन. रातचे बायेक पडटा सोपन, पायच्या गोपान बसताली पोन. बायेचो पाय आसता भायर, चीट ताजी आयल्या आयज. बायेचो पाय आसता भायर, चीट ताजी आयल्या आयज. कोमशी मोचे हाडटा बाय, धाडून दिवंक सांगल्या सायज. कोमशी मोचे हाडटा बाय, धाडून दिवंक सांगल्या सायज. बाये तोंडार फुल्ला हासो, खोशेन जीव जाला पिसो. बाये तोंडार फुल्ला हासो, खोशेन जीव जाला पिसो. कोमशा परस पायचो मोग, पायचो अडो वाऱ्यार उडटा काळजा घडो. कोमशा परस पायचो अडो वाऱ्यार उडटा काळजा घडो. मोच्या चाकूय पायचो मोग, बायक लावचो दिसता फोग. मोच्या चाकूय पायचो मोग, बायक लावचो दिसता फोग. सो म्हयने रावन तारवार, पाय परा पावता कारवार.
सो म्हयने रावन तारवार पाय परा पावता कारण बाये जिवाक मात ना थार पायच दिसता दोळ्या मुखार पायच दिसता दोळ्या मुखार वाती पेटोवन आलतारार आमोरेचेर बाय कोत्ता रोजार देवा सोम्या आमकां पाव पायक म्हज्या सारको समाव पायक म्हज्या सारको समाव पायक म्हज्या सारको समाव रातचे बायेक पडला सोपन पायच्या गोपान बसला लिपन देव बरें करूं. अद्वैत तुका पडटा रे सपनां? हय हय कसली पडटा सपनां? खुबशीं पडटात. हय कित्याची पडटा रे? खेळपाची? कसली पडटा? केन्ना केन्ना सायन्साची पडटात. सायन्साची? अरे बाबा सायंटिस्ट जातलो दिसता तूं. आनी तुजो पप्पा हांगा आसता मरे काय भायर आसता? हांगा आसता. हांगा आसता. आतां तुका कळटलें न्ही भायर आसता पळय ते बायचो पाय भायर आसता आनी ताका सपनान दिसता आपलो पाय हांगा येवचो आनी तो ताका कितें कितें कोमशी हाडटा म्हणून प्रॉमीस दिता. मागीर ते देवाक कितें सांगता आपले पाय आपल्या पापाक बरो सांबाळून दवर म्हणून न्ही. आवडली तुका कविता? हय खूब आवडली न्ही. तुवें बरी करून सादर केली, बरी पाठ केली, वेवस्थीत म्हळी आनी सगळें तुवें एक्शन बिक्शन बरें करून म्हळें. सो फुडें तूं आतां बरो जातलो. तूं कितलीं वर्सां तुका? 10 वर्सां. 10 वर्सां. 10 वर्सांचेर तुजें इतलें बरें दिसलें म्हाका. तुवें इतले बरे तरेन कविता सादर करप आनी ताजे हावभाव तुवें म्हणजे ताजे कवितेचे भाव आसा पळय ते तुवें सारके उक्तायले. ते बायक पळय पायची सपनां पडटा तशी तुका बरी बरी सपनां पडूं. सायन्सीची, तुज्या मॉडेल्साची, वेगवेगळ्या एक्सपेरिमेंटाची, स्टारांची, खरें रे चंद्राची, सायंटिस्टाची आनी तूं बरो व्हड जावं अशें तुमकां आशिर्वाद आमचे. कळ्ळें मरे अद्वैत? हय कळ्ळें. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. गोंयांत आशिल्ल्या ह्या कलाकारांचो सुमेळ आमकां ह्या एपिसोडांत पळोवपाक मेळटा. ह्या ल्हान माणकुल्या भुरग्यां मदीं आशिल्ली कला ती सादर करतना तांचे मदीं आशिल्ली उमेद आनी पळोवप्यां मदीं आशिल्ली उमेद आमकां सहज जाणवता. फुडलो सर्तक आमचे मुखार येता. बाय तुजें नांव? सिद्धी परब. सिद्धी परब. आनी तूं कितलेक शिकता? हांव 6वेक शिकता. 6वेक. खंय शिकता? चोबीचीक स्प्रिंग व्हॅली हायस्कूल. आनी तुका कितें आवडटा? म्हाका डान्स करपाक आवडटा. डान्स करपाक आवडटा. व्हड जातकीर कोण जातलें तर तूं? डॉक्टर. दोतोर जातलें. ओके. आनी घरांत कोण कोण आसता? मम्मा आनी डॅडी. ओके. आनी आतां तूं खंयची कविता सादर करतलें? धर्तरी. आनी ती कोणें बरयल्या? शिरवानी काशीनाथ नायक. धर्तरी शिरवानी काशीनाथ नायक हाणें बरयल्ली कविता सिद्धी आमचे मुखार सादर करतलें. पळोवया. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा धर्तली. ही कविता शिरवाणी काशीनाथ नायक हाणें बरयला. मनशा उठलो रे काय अजून न्हीद जावंक ना? मनशा उठलो रे काय अजून न्हीद जावंक ना? धर्तरीचे हाल जाले तरी तूं उठाना. धर्तरीचे हाल जाले तरी तूं उठाना. आड्डताली रे ती सद्दां रडटाली. आड्डताली रे ती सद्दां रडटाली. पूण तिचे न आयकता तूच ही परिस्थिती हाडली. पूण तिचे न आयकता तूच ही परिस्थिती हाडली. रानां वनां जळून गेली तुका ढग सुद्दां लागलो ना? रानां वनां जळून गेली तुका ढग सुद्दां लागलो ना? धर्तरीचेर अरिश्ट आयले तरी तूं जागलो ना. धर्तरीचेर अरिश्ट आयले तरी तूं जागलो ना. आरे स्वार्था खातीर तुज्या तुवें शेतां भटां पुरयली. आरे स्वार्था खातीर तुज्या तुवें शेतां भटां पुरयली. पयशांचो सोस भागोवन तुवें सदांच तिका रडयली. पयशांचो सोस भागोवन तुवें सदांच तिका रडयली. रसायनीक खतां वापरून सुपीतकाय तिची घालयली. रसायनीक खतां वापरून सुपीतकाय तिची घालयली. आपल्याच हातांनी मनशा तुवें दुर्दशा तुजीच केली. आपल्याच हातांनी मनशा तुवें दुर्दशा तुजीच केली. नैसर्गिक जेवणां सोडून कृत्रीम खाणांचेर ताव मारलो. नैसर्गिक जेवणां सोडून कृत्रीम खाणांचेर ताव मारलो.
वेगवेगळ्या दुवेसांक तूं आतां विंगूंक लागलो. वेगवेगळ्या दुवेसांक तूं आतां विंगूंक लागलो. उदरगतीच्या नांवान तुवें कोयराचो भस्मसूर उबो केलो. उदरगतीच्या नांवान तुवें कोयराचो भस्मसूर उबो केलो. आनी हाकाच लागून धर्तरीर उदकाचो स्तर कमी जालो. आनी हाकाच लागून धर्तरीर उदकाचो स्तर कमी जालो. आतां तरी जा जागो, आतां तरी जा जागो पडीक जमनी पिकूंक. आतां तरी जा जागो पडीक जमनी पिकूंक. घेवनी धर्तरीक मेकळो श्वास, तुजे म्हजे अस्तित्व तिकोवंक. घेवनी धर्तरीक मेकळो श्वास, तुजे म्हजे अस्तित्व तिकोवंक. घेवनी धर्तरीक मेकळो श्वास, तुजे म्हजे अस्तित्व तिकोवंक. देव बरें करूं. बाय सिद्धी, तूं वळखता हिका? शर्वाणी नायक हाका वळखता? कविता बरयल्या तिका? हय. खंय रावता? खंय तें खबर ना, पूण हांवें युट्यूबाचेर पळयल्लें तेका. हां, युट्यूबार पळयल्या. आनी कविता तुका युट्यूबार मेळ्ळी? हय. धर्तरी. हां, बरी आवडली तुका कविता? हय. कवितेन कितें धर्तरे विशीं सांगला न्ही? हय. आनीक तुजो आवाज बरो आसा आनी तुजे पाठांतरूय बरें आशिल्लें, सांगपाची पद्दतूय बरी आशिल्ली. आनी तूं ल्हान जावनूय तुवें अशी मच्युअर्ड कशी वाचली कविता. फक्त मातशें तूं हात करतालें परत परत, तें मागीर दुसरे फावट मातशें तूं टाळ. म्हणजे प्रत्येक फावट अशें हात हालोवपाकूच जाय अशें ना. तुका कितें सांगपा जाय न्ही तें उतरांनी सांगल्यार दुसऱ्या कडेन पावता, कळ्ळें न्ही? बाकीचें तुजें एकदम म्हणजे आवाज बरो आशिल्लो, तुजें पाठांतर बरें आशिल्लें, तुजें सांगपाची पद्दतूय बरी आशिल्ली आनी कविताय बरी आशिल्ली. तुवें बरो प्रयत्न केलो. तुका खूब खूब धन्यवाद. आनी तूं कितें वाचलां आनी तुवें कोंकणीन बी अशें तूं आनी कविता बी अश्यो वाचिल्ल्यो? कितल्यो कविता सिलेक्ट केल्ल्यो तुवें अशें म्हणपाक? एकूच काय आनीक बी? एकूच. एकूच. आनीक बाकीच्यो अश्यो पळोवना? ना. ही आवडली, हीच करुया कशें दिसलें तुका? हय. आनी तूं शाळेन बी बाकीचे कडेन भाग घेता? हय. हय. कोंकणी कविता काय कित्यान भाग घेता? स्टोरी आनी पोयम आसता तेन्ना. हां, बरें. म्हणजे तुका हें टॅलंट आसा. थँक्यू. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. पावस कोणाक आवडना? ल्हान भुरग्यां पासत जाणट्या मेरेन, ज्येश्ठा मेरेन पावस म्हणल्यार उमेदीचो. आनी ह्या भिरी भिरी पावसांत कवितांनी भिजपाक आमी आयल्यात. 12 वर्सां सकयल्या पिरायेच्या गटांत आमकां ल्हान माणकुली भुरगीं आमकां आयज हांगा पळोवपाक मेळटात. तीं आपली कला आमच्या मुखार सादर करतलीं. आमच्या मुखार ल्हानशें बाय आसा, जाणून घेवया ताचे विशीं. बाय, तुजें नांव? माझें नांव निहारा निखील जल्मी. आनी कितलेक शिकता तूं? दुसरेक. आयज कितें सादर करतली तूं? कविता? पावसा पावसा. पावसा पावसा ही तुजी कविता तूं सादर करतलें न्ही? तुका कितें आवडटा? खेळपाक आवडटा? नाच करपाक आवडटा? आनी तूं कितलेक शिकता? खंयचे शाळेंत शिकता तूं? स्कुलांत? शारदा मंदिर स्कुलांत शिकता. बरें, सुरू करया न्ही? सादर करतलें न्ही तूं कविता? ओके. माझे कविताचे नाव पावसा पावसा. कविता जयेश गायकान बरयला. यो रे यो रे यो पावसा पावसा. यो रे यो रे यो शेतान मोजा खेळूक यो. शेतान मोजा खेळूक यो. पावसा पावसा. यो रे यो रे यो पावसा पावसा. यो रे यो शेतान मोजा रात दीस जाय तसो नाचून गे. शेतान मोजा रात दीस जाय तसो नाचून गे. हसून गे लिपून गे सासो घोडो जितून गे. हसून गे लिपून गे सासो
पावसा पावसा यो रे यो पावसा पावसा यो रे यो शेतान मजा खेळूक यो शेतान मजा खेळूक यो आपा लिपा खेळूक यो आपा लिपा खेळूक यो पावसा पावसा यो रे यो पावसा पावसा यो रे यो पावसा पावसा यो रे यो. नियारा कशें आसा? बरें आहा. तुवें पावसाक आपयलो मुगो? हय. आतां येतलो पळय पावस, तुजे बरोबर खेळटलो. आवडली तुका कविता? हय. खूब आवडली? हय. आनी तुवें फक्त सायचो गणो जिखून घे, ते सायचो गडो जिखून घे जाला. बाकीची तुजी कविता एकदम सुंदर जाल्या. आपा लिपा खेळप सगळें बरें जालां. पूण तुवें बरी म्हळ्या हां, पावसाची कविता सुंदर म्हळ्या. बरें जालें हां, आवाज बी बरो आसा आनी बरें सादरीकरण केलें तुवें हां. बरें. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. शाळें तुजें नांव? आरुष. 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 आनी तूं कितलेक शिकता? 6th. खंय शिकता? मुष्टिफण. आनी तुका कितें करपाक आवडटा? म्हाका सिंगींग करपाक आवडटा. सिंगींग. आनी व्हड जातकीर तूं कोण जातलो सांग पळोवया? सिंगर. सिंगर जातलो. नायस. म्हणटकीर आतां तूं खंयची कविता सादर करतलो? मनीस सामको बिजी जाला. मनीस सामको बिजी जाला. आनी ती कोणाली कविता? अंबेश तळवळकर. अंबेश तळवळकर. ओके. अंबेश हांची मनीस सामको बिजी जाला ही कविता आरुष आमच्या मुखार सादर करतलो. पळोवया. कवितेचें नांव मनीस सामको बिजी जाला. कवी अंबेश तळवळकार. मनीस सामको बिजी जाला. कोण कुणा खडकिना रे, कोण कुणा खडकिना रे, हांसोच ना तोंडार. मनीस सामको बिजी जाला, दिसय भर फोनार. मनीस सामको बिजी जाला, दिसय भर फोनार. चल्ला कितें भोंवतणी सगळेंच फोनार कळटा. चल्ला कितें भोंवतणी सगळेंच फोनार कळटा. एकमेकाले स्टेटस पळोवन गरजे भायर जळटा. एकमेकाले स्टेटस पळोवन गरजे भायर जळटात. हाजो वाडदीस ताजी पार्टी, हाजो वाडदीस ताजी पार्टी, ताजे जाता काजार. ह्या दिसान फोन चलयतात फक्त. मागीर त्या ग्रुपांनी मारिल्ले थोमणे, त्या ग्रुपांनी मारिल्ले थोमणे थोडे चडूच घेतात मनार. मनीस सामको बिजी जाला, दिसय भर फोनार. फोटो व्हिडिओच महत्वाचे रे, फोटो व्हिडिओच महत्वाचे रे. कर्म सायबा कितें कर. फोटो व्हिडिओच महत्वाचे रे. कर्म सायबा कितें कर. लायक्स डिसलायक्स कॉमेंट्सांनीच, लायक्स डिसलायक्स कॉमेंट्सांनीच जीण अर्दी काबार तर. फाल्स खबऱ्यो धपक्या व्हायरल, फाल्स खबऱ्यो धपक्या व्हायरल, तांकांच मेळटा वाव. हागेल्या घोवाली तागेली बायल, हागेल्या घोवाली तागेली बायल, आनी तागेली ती जाव. मागीर तकली सामकी पेड्यार. राग राग घेवन भोंवतात सोणार. कोण कुणा खडकिना रे, हांसोच ना तोंडार. मनीस सामको बिजी जाला, दिसय भर फोनार. चॅटिंग शॉपिंग फोनार, वोटींग मिटींगय फोनार. चॅटिंग शॉपिंग फोनार, वोटींग मिटींगय फोनार. बाबा बाबू फोनार, काका काकूय फोनार. जेवताना फोन आनी न्हिदतानाय फोन.
दिनचर्येचो बदललो टोन. कोण कोणा कडकिना रे हांसोच ना तोंडार. मनीस सामको बिझी जाला दिसय भर फोनार. व्यसन ताजे इतले वाडला, व्यसन ताजे इतले वाडला, फोना शिवाय लागना मन. व्यसन ताजे इतले वाडला, फोना शिवाय लागना मन. वेळ पेड्यार करत चल्ला, वेळ पेड्यार करत चल्ला, वेव्हारच सगळो काबार धन. गांवांनी सायबा लोक गरीब, गांवांनी सायबा लोक गरीब, पूण स्मार्टफोन घरांत. भुरग्यांक सुद्दां लिसावांक आतां, भुरग्यांक सुद्दां लिसावांक आतां रेंज मेळटा दारांत. कामवाली बाई म्हणूंक लागल्या, फोन नाय तर आमची पोरपास कशी होणार. कोण कोणा कडकिना रे हांसोच ना तोंडार. मनीस सामको बिझी जाला दिसय भर फोनार. मनीस सामको बिझी जाला दिसय भर फोनार. मनीस सामको बिझी जाला दिसय भर फोनार. देव बरें करूं. आरुष, तुकाय दिसता मनीस सामको बिझी जाला? हय हय. कशी लागली तुका कविता अमलेशाची? बरी असली. बरी आशिल्ली न्ही, सारकी. म्हणजे आतां जें कितें चलता ताका धरून आशिल्ली न्ही, हय म्हणून तुका आवडली दिसता ती न्ही. आतां जें सगळें चलता फोनाचें तें सगळें तुज्या कवितेन सारकें आयलां न्ही. हय आनी तुवें ती बरी करून सांगली न्ही, एक्शन बी करून बरी सांगली. आनी तुवें पाठूय केल्ली बरी. आनी बरें दिसलें तुजें सादरीकरण बरें आशिल्लें. म्हाका दिसता तुका हांवें हाज्या पयलीं खंय तरी पळयलां तुवें कविता सादर करतना न्ही. हय कविता ट्रस्टाक तुवें केन्ना तरी केल्ली सादर हय न्ही. आनी तुका आवडटा कविता सादर म्हाका कविता करपाक? सादर करपाक खूब आवडटा. कितलीं वर्सां जालीं तूं आतां कविता म्हणटा? म्हाका आतां 2-3 वर्सां जालीं. हय. हां, प्रत्येक वर्सा तूं कविता सादर करता न्ही. हय आनी तूं शाळेंत तुमच्या स्कुलानूय घेता मरे भाग? हय हय. हय स्कुलान आसता, खूब आसता कॉम्पिटिशनां. कॉम्पिटिशनाक. आनी गॅदरिंगान घेता भाग? हय गॅदरिंगान घेता. घेता भाग. असो भाग घेत राव. म्हणजे घेता घेता तूं मागीर आनी हुशार जाता न्ही. आनी तुका कोण जावपाचो असो म्हणिल्लो तुवें? सिंगर. सिंगर. हां, तेंच तुवें मेळ्ळें. सगळ्यांनी दोतोर म्हळें, तूंच एक मेळ्ळो म्हाका सिंगर जावपी. सिंगर जावपाक आतां तुका गाणें शिकचें पडटलें. तुज्या आईक बी सांग आपल्याक गाण्यांक घाल म्हणून. मागीर हांगा वता कला अकादमीन. वता मरे. हां, बरें जालें. आनी बरो सिंगर जा आनी बरी बरी कोंकणी पदां म्हण. कळ्ळें? तुका हाजी खूब खूब परबी. कळ्ळें? बरें जालें तुजें. बरें. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. फुडलो सर्तक सामकोच ल्हान पूण किर्ती म्हान म्हणटात तशी. चड वेळ घेना, डायरेक्ट सर्तका कडेन या. बाय, तुजें नांव? अन्वित. अन्वित शाह. शाह. अन्वित शाह. आनी तूं कितलेक शिकता? दुसरेक. दुसरेक आसा. खंय शिकता? ग्रीन मेडोज. हां. आनी तूं खंय रावता? परवरी. तूं व्हडलें जातकीर कोण जातलें? डॉक्टर. डॉक्टर जातलें. नायस. आनी तूं कितें आवडटा? खेळूंक. खेळपाक आवडटा? अरे वा. आनी आतां तूं कविता खंयची सादर करता? बाबूची गुच्छा. आनी ती कोणें बरयल्या सांग? रश्मी रेड्डी. सादर करतलें? हय. बेस्ट. हय. बेस्ट ऑफ लक. आज हांव बाबूची गुच्छा ही कविता म्हणटलें. ही कविता रश्मी रेड्डीन बरयल्या. बाबूची गुच्छा. आबू बाबू शाळो म्हजो, बाबू बाबू करता घुश्शा घुश, हुनोनी उदक घालून पुश्शा पुश, ताका पुश्शा पुश. आबू बाबू गुण्याचो बाबू, मम्माईन ताका लायले तेतू. बाबूच्या आंगाक तेल तोडाट, साय पिटी लावन ताजी घासया फाट, आमी घासया फाट. हुनोनीत उदकान मागीर न्हावपाक थाट,
नावपाचो थाट आबू बाबू मस्तुलो बाबू मुठीन ताणे धल्लो शाबू शाबाचो फेने दोळ्यान पावलो बाबू रागान खळ्यांत धांवलो खळ्यांत आसलो किरांचो पाठ खळ्यांत आसलो किरांचो पाठ व्हांवून गेलो बाबूचो राग व्हांवून गेलो बाबूचो राग आबू बाबू अपूर बाबू बाबूच्या आंगाक धुपाचो वास पोल्यांक पावडर केसांक ग्लास सोबीत सोबीत पोपो घालून बाबू करता नाच नाच रे नाच नाचता नाचता बाबूक लागली भूक गुटू गुटू करून ताणें घोटले दूद दूद घोटून बाबू करीता आतां धोल धोल करून जय करे आतां धोल धोल करून जय करे आतां धोल धोल करून जय करे आतां देव बरें करूं. आवयस बरें बाबूक न्हाणयलें मुगो तुवें. हां बरी गुश्शा घाली शाबू लायलो कितें कितें केलें न्ही. हय आनी मागीर बाबूक भूक लागली म्हणून बाबून ताता केली. बरी केली तुवें. हां बरी जाली तुजी कविता. आनी तो तुजो भैया अद्वैत तुजो भैया तूं आनी तो झगडटा मुगो काय झगडना. झगडना मुगो. तुमी एकामेकांक काणयो सांगता आनी कविता करता. केन्ना 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 करता. आनी ताकाय मागीर गुश्शा घालता मुगो तुजी मम्मी अद्वैता. आनी तुका घालिना. आमी दोगूय आपूण न्हाता. आपूण आपूण न्हाता. व्हेरी गूड. हुशार भुरगीं. ल्हान आसतना न्हाणयताली न्ही मम्मी. तुजी कविता बरी जाली आनी तुवें बरी सादर केली. मात्तूय चुकूंक ना. खंयच चुकूंक ना तूं. सामकें पाट न्ही. बरें शाणें हुशार तूं. आं व्हेरी 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 गूड गर्ल. बरें शीक. आं आनी अशेंच आनीकूय फुडें मागीर अशे प्रोग्राम जातले तेन्ना फुडें यो कविता म्हणपाक. आं बाय अन्वीत. बाय. आयल्या आंगार घेतले शिंगार हें तुमी आयकलांच आसतलें. गोंयकाराच्या आंगार कितेंय आयलें जाल्यार तो ओगी रावना. तो उठ्ठा. पूण कांय वेळार गोंयकार सुशेगाद म्हणटकीर तो उठपाकय तितलीच आळस करता. पूण एकदां उठलो जाल्यार तो ओगी रावना. अशीच एक कविता आमचे मुखार एक ल्हानशें माणकुलें आमचे मुखार सादर करतलें. बाय तुजें नांव? पलक राहुल. आनी तूं कितलेक शिकता? 7. खंयच्या स्कुलांत शिकता? चबिचिक स्प्रिंग व्हॅली हाय स्कूल. आनी तुका कितें आवडटा? ड्रॉइंग करपाक. ड्रॉइंग करपाक आवडटा. ओके. आनी व्हडलें जातकीर कोण जातलें तूं? दोतोर जातलें. ओके नायस. आनी आतां खंयची कविता तूं सादर करतलें? उठ गोंयकारा. उठ गोंयकारा. आनी ती कोणाली कविता? जयेश गायक. हां जयेश गायक हांची उठ गोंयकारा ही कविता पलक सादर करतलें. पळोवया. म्हाज्या कवितेचें नांव उठ गोंयकारा आनी ती कविता जयेश गायकान बरयला. उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून. उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून. हातचो वेळ आतां गेलो रे सुटून. हातचो वेळ आतां गेलो रे सुटून. भांगर भुई ही तुजी रडटा दुखां आटून. भांगर भुई ही तुजी रडटा दुखां आटून. आतां तरी जागो जा खवदुळून खूण. आतां तरी जागो जा खवदुळून खूण. उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून. गोंय तुजी व्हेली मरे लुटून. गोंय तुजी व्हेली मरे लुटून. आतां तरी ती सहनशक्ती वचोनी ती फुटून. आतां तरी ती सहनशक्ती वचोनी फुटून. उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून. भायलो लोक घेवन गेले मरे जोडून. भायलो लोक घेवन गेले मरे जोडून. तूं मात सोऱ्यान आसा आजून बुडून. तूं मात सोऱ्यान आसा आजून बुडून. उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून. शिशेगाट जिणे आतां ते दी सोड. शिशेगाट जिणे आतां ते दी सोड. कापासता तुजी दी दाखोवन. कापासता तुजी दी दाखोवन. उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून.
शिकून पासून बेकार कित्याक भोंवता आजून, शिकून पासून बेकार कित्याक भोंवता आजून, नोकरी कोणी तुजी वेली रे चोरून, नोकरी कोणी तुजी वेली रे चोरून, उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून, शेतां भाटां तुवें दिली मरे सोडून, शेतां भाटां तुवें दिली मरे सोडून, खातलोय कितें आतां माथी कालून, खातलोय कितें आतां माथी कालून, ते निवळ खळखळीत व्हांवपी उदक पासून, ते निवळ खळखळीत व्हांवपी उदक पासून, आयज कित्याक रे घुस्माट्टा चिकल दाटून, आयज कित्याक रे घुस्माट्टा चिकल दाटून, उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून, वचत थंय दिसता मरे घाणभर भरून, वचत थंय दिसता मरे घाणभर भरून, सोबीत तुजें गोंय खंय गेलें रे शेणोन, सोबीत तुजें गोंय खंय गेलें रे शेणोन, उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून, कितलींशीं वर्सां जालीं मुक्ती मेळोन, कितलींशीं वर्सां जालीं मुक्ती मेळोन, आयज पासून उदरगत उरले कित्याक काडून, आयज पासून उदरगत उरले कित्याक काडून, उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून, उदरगतीच्या नांवान गोंय काबार करून, उदरगतीच्या नांवान गोंय काबार करून, जियेतले कशें आमी फुडार रोडोन, जियेतले कशें आमी फुडार रोडोन, उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून, बंदखणींतल्या सगळे पास उडय पिंजून, बंदखणींतल्या सगळे पास उडय पिंजून, तुजो हक तुजी दायज तुजी भूंय, तूं सालवार कर जीव ओतून, उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून, भांगर भूंय तुजी फुलुनी परतून दाटून, भांगर भूंय तुजी फुलुनी परतून दाटून, मेळून तिका 5वी चार कापड न्हेसोन, मेळून तिका 5वी चार कापड न्हेसोन, उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून, माथये तिच्या जल्मल्ल्या पुता, माथये तिच्या जल्मल्ल्या पुता, कितें तरी सार्थक कर फुडें सरोन, कितें तरी सार्थक कर फुडें सरोन, उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून, हातचो वेळ आतां गेलो रे सुटून, हातचो वेळ आतां गेलो रे सुटून, उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून, उठ गोंयकारा तूं उठ पेटून. देव बरें करूं. पलक आवयस कितली बरी सादर केली गो तुवें, खरें आनी केदी व्हडली कविता. हांव म्हणटा आतां सोंपतली मागीर सोंपतली, म्हळ्यार बरी व्हडली कविता आशिल्ली आनी तुवें सामकी याद दिन सगळें याद धरून तुवें सगळें म्हळें आनी उठ गोंयकारा उठ पेटून सामकें मनानसून म्हळें. बरें सादरीकरण केलें तुवें. हां खरें अपुर्बाय तुजी तोखणाय करपाची. आनीक तूं खंय शिकता म्हळें तुवें? चबीचिक स्प्रिंग व्हॅली हायस्कुलान. आनी तुवें कोंकणी घेतल्या? कोंकणी आसा तुमकां विशय? आसा. म्हणून तुजी कोंकणी बरी आसा आनी तुजे शब्द उच्चारूय बरे आसा. खंय चुकूंक ना. बरें म्हळें तुवें. आनी तूं आतां पयलेंच आयलां बिरी बिरी पावस? पयले फावट? हांव पयलीं एकदां स्कुलानूय म्हटलां. स्कुलानूय म्हळां? हीच कविता तुवें स्कुलान म्हणिल्ली? आं म्हणून तुका ती बरी जाली म्हणपाक न्ही. न्ही हांगा तुका ह्या प्रोग्रामांक तूं पयलीं बी आयला? ना पयली फावट आयलां. हय. अशें. आनी तुका संवय आसा अशें विडियो करपाची बी अशें? पूण तुका बरें कॉन्फिडन्स कॅमेराचें हें आसा तुका. बरें दिसलें. बरें म्हळें. सुंदर म्हळें. अशेंच म्हणत राव आनी अशेंच खंय खंय तुका जेन्ना मेळटा तेन्ना भाग घेत राव पलक. आनी वाचीत राव आनी कविता नवे नवे कविता पाठ करीत राव. बरें. देव बरें कर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. बिरी बिरी पावस ह्या कविता ट्रस्टान चलयिल्ल्या एक साहित्यीक वावराची एक सेशन, एक सत्र आज हांगा आमच्या थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्रांत पणजे परवरी जाता आनी ताजे खातीर खूब खोस भोगता. कारण दायजी वर्ल्डा सारकें एक प्लॅटफॉर्म ह्या सगळ्या भुरग्यांक साहित्याच्या वावरा खातीर उर्बा दिता आनी तांतल्यान साहित्याची सेवा तर जाताच, पूण गोंय मंगळूर ज्या मंगळूरची ही हो ट्रस्ट तर ते कर्नाटक आनी केरळ अशा तिनूय राज्यांतल्या कोंकणी उलोवपी कोंकणी सेवेक कोंकणी साहित्याच्या सेवेक जे लोक आसात त्या लोकांक एकठांय हाडून तांचे मदें एक कविते बद्दल प्रेम निर्माण करप आनी तांतल्यान कोंकणी मायभाशेची सेवा करप असो हो वावर. गोंयांत
वेगवेगळे कडची भुरगीं गोंयांतलीं ह्या कविता ट्रस्टाच्या हातून भाग घेत आयल्यात. कारण हो सीझन 4 गेलीं 4 वर्सां हें सगळें चलत आसा. आनी तें तातूंत आमची भुरग्यांय बी म्हणजे गोंयची भुरग्यां बाकीच्या भुरग्यां बरोबर आपलें नांव काडटात. आनीक ताका लागून अशी एक संद हांकां मेळची म्हणून एक सेंटर तांचें जें सिलेक्शन जावपा आसा, तांची जी निवड जावपा आसा ताजे खातीर एक हांगा सेशन आमी हांगा दवरलां. आनी थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र ही जी संस्था आसा ही संस्था कोंकणी भास, साहित्य, संस्कृताय हाजे खातीर सदां काळ वावुरता. आनी त्या खातीर तांतल्या शिक्षणाचेरय बी लक्ष दिता. आमचे कडेन हांगा एअर कंडिशन हॉल आसा, आमचे क्लासरूम्स आसात, रावपाची सोय आसा. हे सगळ्याचो उपयोग एक साहित्याच्या सेवे खातीर जावचो इतलोच हाजे फाटले उद्देश आसा. आनी ताजे खातीर आमी तांचे कडेन हात मेळयल्यात. आनी कविता ट्रस्ट आनी दायजी वर्ल्ड ह्या दोगांकय हांव परबी भेटयतां. कारण तांणी हांगा ह्या आमच्या थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्राक एक केंद्र दवरलें. आनी तांतल्यान आज भुरगे जे गोंयचे भुरगे आसात ते तांची निवड जातली. आनी मागीर तांची फायनल रावंडा खातीर मंगळुराक किंवा जे कविता ट्रस्ट ज्या जाग्याचेर थारायता त्या जाग्याचेर ही स्पर्धा जातली. म्हणटकीर हांव सगळें तांकां यश आवडयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार, हांव किरण बुडकुले. अंदू वर्सा बिरी बिरी पावस ह्या भोव लोकप्रिय अशा कविता सर्तीचो 4थो सीझन चल्ला. कविता ट्रस्ट मंगळूर आनी दायजी वर्ल्ड TV हांचे जोड पालवान जावपी हो कार्यक्रम आतां एक सुवाळोच जाला. वर्सुकी ज्याची भुरगीं आतुरतायेन वाट पळयतात. कोंकणींत येवन स्पोंटेनियसली उत्स्फूर्तपणान आपल्याली कविता सादर करप हातूंतल्यान भुरग्यांच्या मनाचेर आपल्या मायभाशे बद्दल मोग तर जाताच, शिवाय 4 चौगां मदीं सादरीकरण करचें, आत्मविश्वास वाडचो आनीक हेर भुरग्यां बरोबर एकरूप जावचें हाजें तांकां एक गिन्यान आनी संद मेळटा. मेल्विन बाब रॉड्रिगीस हांचें हें मनांतल्यान उदेल्लें एक किरण तांच्या सांगात्यांनी उखलून धरलें. आनी आज बिरी बिरी पावस फक्त बिरी बिरी उरलो ना, तो आतां धुवांदार पावस 4 वटेनी पडूंक लागला. ह्या सुवाळ्याक ह्या सिजनाकूय बी येत्या हांव मना सावन यश आवडितां आनीक मागतां बिरी बिरी पावस असोच पडत रावचो आनी आमचें जिवीत आनी आमच्या भुरग्यांची बी जीण सुफळ सुयश करीत रावचो. देव बरें करूं. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. दायजी वर्ल्ड TV चॅनल आनी कविता ट्रस्ट तशेंच थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र हांच्या जोडपालवान बिरी बिरी पावस सीझन 4 हांगा सोंपता. पूण ताजे पयलीं आमकां जी परिक्षक लाभिल्ली गोंयची नामनेची कवयित्री नूतनबाई साखरदांडे हांची मर्याद त्या. मॅडम, कसो जालो हो आयचो एपिसोड एकदम बरो जालो आनी अपेक्षे परसूय सगळ्या भुरग्यांनी जी आशिल्ली पळय पार्टिसिपंट तांणी बरो रिस्पॉन्स दिलो. आनी म्हाका दिसता की हाज्याकूय बरो रिस्पॉन्स मेळूं येतालो की तांणी जर आनिकूय जर भुरगीं पार्टिसिपेट जाल्लीं म्हणजे आनिकूय गोंयच्या खाची कोनशांनी पार्टिसिपेट जाल्लीं जाल्यार आनीक खूब बरें जावपाचें. मुख्य म्हळ्यार कविता ट्रस्ट आनी दायजी वर्ल्ड हांकां हांव खूब खूब परबी दिता की अशे तरेची माची ह्या तरणाट्यांक उपलब्ध करून दिता. आनी म्हाका वायट दिसता की तरणाटे हाजी संद घेना म्हणून, की प्रत्येकान आपल्या मायभाशेची तांकां सगळ्यांक खबर आसा की मायभास आमचे वयर येवपाक जाय. आनी ह्या कोंकणी कविते वरवीं तांकां एक ही बरी माची आसा की फुडें येवपाची, तांच्यांतलो आत्मविश्वास फुडें येवपाचो. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता की आयची ही कार्यावळ खूब सफल जाली अशें म्हणूं येता. तुमी फुडल्या पिळगे खातीर वा तरणाट्या खातीर नवो संदेश कितें दिवंक सोदतात? संदेश हांव अशें म्हणन की आतां पळय संदी खूब आसा आतांच्या भुरग्यांक, ज्यो संदी आमकां नाशिल्ल्यो.
आनी ह्या संदेचो तांणी खूब फायदो घेवंक जाय, कित्याक ह्या डिजिटल माध्यम जे जाला आनी आमचे फेसबूक आसा तातूंच्यान तांकां बऱ्यो बऱ्यो संदी येतात की आपले काव्य किंवा आपले साहित्य किंवा दुसऱ्याचें साहित्य सादर करपाक. आनी ह्या संदेचो तांणी खूब फायदो घेवंक जाय. तांणी फाटीं रावपाक जायना. आयच्या तरणाट्यांनी तांणी खूब वाचूंक जाय आनी सगळे कडेन नजर भोंवडावंक जाय आपल्या आशी कुशीक कितें चलता. आनी ह्या संदेचो तांणी पुरेपूर ह्या तरणाट्यांनी फायदो घेवचो की तांच्या स्वताच्या व्यक्तिमत्वाचो विकास जावपा खातीर आनी कोंकणीचो विकास जावपा खातीर हे दोनूय गजाली तांकां खूब पूरक थारतल्यो. ह्या खातीर तरणाट्यांनी आयिल्ली संद सोडची न्ही अशें हांव तांकां परत परत म्हाका सांगीन दिसता. देव बरें करूं मॅडम. हांव तुमचें मना काळजांतल्यान तुमी हांगा आयज उपस्थित राविल्ल्या खातीर आनी परीक्षण केल्ल्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांनी पळयत रावपाक जाय. दायजी वर्ल्ड हाका फॉलो करात. आनीक आमच्या व्ह्युअर्सांक तुमकांय बीन परतून एक फावट हांव मना काळजांतल्यान दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो हांव निरोप घेता. देव बरें करूं. आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस. काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Paws, Season 4.